140 कोटी भारतीयांची स्वप्नां घेऊन उड्डाण केल्ल्या चंद्रयान-3च्या सॉफ्ट लँडिंगे उपरांत 2 वरां 26 मिनटांनी रोवर लँडरांतल्यान भायर सरलो. रोवर यशस्वीपणान भायर आयिल्ल्यान गोंयकार तशेंच पुराय देशांतल्या लोकांचे काळीज अभिमानान भरून आयले. हे रोवर आतां चंद्राची चांचणी करतलो. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर हो रोवर आसा आनी दक्षिण ध्रुवाची हो रोवर चांचणी करतलो. सूर्यप्रकाशांतल्यान ह्या रोवराक उर्जा मेळटली. तेच बरोबर जेन्ना ह्या दक्षिण ध्रुवाचेर जेन्ना काळोख पडटलो तेन्ना हे रोवर चांचणी करपाचो बंद करतलो. बेरेस्तारा मडगांव सोनसड्या वयल्या कोयराक परत एक फावट उजो पेटलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी हरकुलानो सोजा हांणी दिली. मडगांवच्या सोनसड्या वयल्या प्रकल्पाक परतून एक फावट कचऱ्याक उजो लागलो आनी थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक रोखडेच कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर पावोवन हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो पालोवपाचें काम तांच्यांनी रोखडेच सुरू केलें. गोंयांत पावसान ह्या वर्सा उसरा हाजिरी लायली. गोंयांत मान्सून पावल्या उपरांत ताचो फुडलो प्रवास फावो तसो जालो ना. पूण जुनाच्या निमणे कडेन पावसाचो जो तुटवडो आशिल्लो तो भरूच काडीत दमदार आपली हजेरी लायली. पूण ऑगस्ट पावसान परतो विजो घेतलो. ताका लागून तापमान बरेंच वाडलें. ऑगस्टान आतां मेरेन 167.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. ह्या म्हयन्यांत 93.4% कमी पावस पडला. ऑगस्ट म्हयन्यांत पुराय देशांतल्या पावसाचो विचार केलो जाल्यार देशभरांतूय 7% कमी पावस पडला. ऑगस्ट म्हयन्यांतल्या पावसाचें प्रमाण चिंता करपा सारकें आसा. फक्त गोंयानूच न्हय जाल्यार पुराय भारतीय उपखंडांत पावसाचो उणाव आसा. दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राच्या कार्यवाठारांत मेळून आजुनूय 6 डेंग्यूचे दुयेंती आसात अशी माहिती फुडें आयल्या. डेंग्यू नियंत्रणांत हाडपा खातीर पावलां उखल्ल्यात. देखून लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकारान सांगलां. तर दुसरे वटेन दुयेंतां पातळची न्हय म्हणून भलायकी केंद्रा वतीन फावो ती काळजी घेतात अशें दोतोर मेधा साळकारान सांगलां. पोंबुर्फा आणि एकोर्शीच्या लोकांनी दोंगर कातरपाच्या कामाक खर विरोध केला. हे खाजगी रान क्षेत्र आसा. तशेंच पर्यावरणाच्या नजरेन हे रान संवेदनशील जावन आसा. देखून हांगासर झाडांची कत्तल जावपाक दिवचे ना अशी तिडक पोंबुर्फा आणि एकोर्शीच्या लोकांनी उक्तायल्या.
अधिसूचित जातींतली बायल मनीस जेन्ना देशाची राष्ट्रपती जाता ते फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायाच्यान पळोवन नजो काय कितें असो प्रश्न भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकरान उप्रासला. राजकारण जेन्ना करता तेन्ना राष्ट्रपती सारकी पदां ताणें भायर दवरची. राष्ट्रपती सारक्या पदांक ताणें अशा हितून राजकारण करचें न्हय अशी मागणी गिरिराज पै वेर्णेकरान केला. बेरेस्तारा मांद्रे अस्कावाड्याचेर नव्या वीज ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण आनी पार्से स्ट्रीट लायटीचो शुभारंभ ह्या दोन्ही कामांचें उक्तावण मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर तशेंच सरपंच आनी हेर पंचायत वांगड्याच्या उपस्थितीत जाले. अस्कावाडो 10,85,000 खर्च करून हो ट्रान्सफॉर्मर बसयला जाल्यार 21 लायटींचे पोल घालून 12,10,000 खर्च करून ह्यो लायटी घातल्यात अशें उक्तावणा वेळार जीत आरोलकरान सांगलें. बाणास्तारी अपघात प्रकरणात न्यायालयीन बंदखणीत आशिल्ल्या मर्सडीज कार चलोवपी परेश सावर्डेकराक उच्च न्यायालयान 1 लाख रुपयाच्या वैयक्तीक हमीचेर सशर्त जामीन मंजूर केलेलो आसा. 18 दिसांच्या बंदखणी उपरांत परेशाची जामिनाचेर सुटका जाली. दुबावीत न्यायालयीन बंदखणीत आशिल्ल्यान तशेंच तपास पुराय जायत आयिल्ल्यान ताका आनीक बंदखणीत दवरपाची गरज नाशिल्ल्याचो युक्तिवाद सरकारी वकिलान खंडपीठात केलो. गोंया विना देशाचें स्वातंत्र्य अपुरें आशिल्लें. खंयच्याच गजालींतल्यान गोंय हें भारता पेक्षा वेगळें नाशिल्लें. देखून गोंय मुक्त जावचें म्हणून देशभरांत क्रांती पेटली. स्वातंत्र्य सैनीक आनी क्रांतिकारांच्या यत्नाक यश मेळ्ळें आनी गोंय स्वतंत्र जालें. देखून स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्ल्या त्याग आनी बलिदानाच्या मार्गाचेर चलोवन गोंयच्या आमदारांनी काम करपाक जाय अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून आपल्या अभिभाशणांत गोंय विधानसभेत आमदारांक संबोधीत केलें. विधानसभेत लेगीत बायलांचो आंकडो उणो आसा. प्रत्येक क्षेत्रांत बायलांचें समान योगदान गरजेचें आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून केल्ल्या हे वक्तव्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान समर्थन केलां.
पोर्तुगीज राजवट नामशेष करून हिंदवी स्वराज्य स्थापन करप हो ध्यास छत्रपती शिवाजी महाराजान घेतिल्लो अशें मत शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानाचे संस्थापक गुरुवर्य संभाजीराव भिडे गुरुजी हांणी उक्तायले. मडगांवां सभेक वचच्या पयलीं बिरेस्तारा दनपारा भिडे गुरुजी कांय खिणां खातीर दिवचले आयिल्ले. तांणी शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्याक अभिवादनूय केलें. भिडे गुरुजी येता म्हणटकीच दिवचले कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. दोडामार्गाच्यान ते दिवचले आयिल्ले. गोंयांत 3 दिसाच्या भोंवडे खातीर आयिल्ली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून GVMS महाविद्यालयाक अचकीत भेट दिली. राष्ट्रपतीन ह्या वेळार विद्यार्थ्यां कडेन संवाद लेगीत साधलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाय आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. एकशे 44 कलम जमावबंदी फाटी घेवची अशी मागणी करीत मुरडी खांडेपारच्या लोकांनी सरपंचाक घेराव घातलो. 144 कलम फाटी घेतले ना जाल्यार व्हड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी मुरडी खांडेपारच्या लोकांनी दिलेली आसा. मजगती सरपंच आणि पंच थळाव्या वांगडा आसतले अशें उतर सरपंचान दिला. पास नाशिल्ल्या कारणात पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेराताक विधानसभेत प्रवेश मेळ्ळो ना. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे अभिभाशण आयकोपा खातीर महापौर रोहित मोन्सेरात विधानसभेत गेल्लो. पूण गरजेचो पास नाशिल्ल्या कारणात ताका विधानसभेत प्रवेशूच मेळ्ळो ना. देखून ताका विधानसभेच्या दारा वयल्यानूच परतून वयचें पडलें. मडगांवां दोतोरा कडल्यान जाल्ल्या विनयभंग प्रकरणात बरेच कोफुसांव पेटला आणि आरोप प्रत्यारोपांचे वातावरण निर्माण जाला. पीडित बायलांक तेंको दिवपी दिग्विजीत चव्हाणान दोतोर अवधीच्या चल्यान केल्ले खंडणीचे आरोप भायर आयल्यात. उलट ही विनयभंगाची कागाळ फाटी घेवपा खातीर दोतोराचो चलो पयशाचे आमीश दाखयतालो असो उलट आरोप दिग्विजीत चव्हाणान केला. जाल्यार 2 पीडित चलयांनी दोतोरान तांच्या बरोबर केल्ली खरी खोटी कितें ती सांगिल्ली आसा. मजगती ह्या पीडित बायलांक तेंको दिवपी मडगांवचो राजकारणी दिग्विजीत चव्हाणाचेर विनयभंगाची धमकी दिवन दोतोर अवधी कडल्यान खंडणी मागिल्ल्याच्या आरोपा खाला मडगांव पुलिसांनी चव्हाणाचेर गुन्यांव नोंद केला.
स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारा खातीर लाकूड वापरपाच्या बदला बायोमास ब्रिकेडाच्या वापराक मठ ग्रामस्थ हिंदू सभे वतीन मान्यताय मेळ्ळ्या. पंजाब रिन्युएबल एनर्जीचे सिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेडान हो बायोमास ब्रिगेडाचो आविष्कार केलेलो आसा. मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेन फुडाकार घेवन पर्यावरणाची काळजी घेवपा खातीर हे पयले पावल उबारला. ताका लागून फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान ह्या उपक्रमाची तोखणाय केलेली आसा. वार्का दर्यावेळेर आशिल्ले रेवेचे दोंगर बेकायदेशीरपणान नष्ट केले देखून संबंधीत खात्या कडेन चर्चा करून 24 वरां भितून वार्का पंचायतीन रेंव घालपाच्या कामाक परतून सुरवात केली अशें सेलेसिना फर्नांडीस हाणें सांगलें. जाल्यार आमदार वेन्झी वेगसान वार्का पंचायतीची तोखणाय लेगीत केलेली आसा आनी हो प्रश्न विधानसभेत उपराशिल्लो त्या वेळार TCP CRZ रेव्हेन्यू खात्या कडेन चर्चा करून प्रश्नाचो सुटावो करतलो अशें आश्वासन दिल्लें अशें वेन्झीन ह्या वेळार सांगलें. मुर्डी खांडेपारा हांगासर 144 कलम लायिल्ल्या प्रकरणाक दोतोर केतन भाटेकरान निशेध केलेलो आसा. सरकारान फोंडेच्या आमदारांक विश्वासात घेयनासतना हे 144 कलम लायला. सरकारान फोंडेच्या आमदाराक तशेंच मुर्डीच्या लोकांक विश्वासान घेवन फुडले पावल उखलचे अशी मागणी दोतोर केतन भाटेकरान केला. मुळगांवां एका बायलेचें मंगळसूत्र फारायल्ल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अटक केल्लो मडगांव वाठारांतलो दुबावीत आरोपी हिस्ट्री शीटर आशिल्ल्याचे तपासांत फुडें आयले. 8 दिसां पयलीं मुळगांवची कमल शिरगांवकर ही बायल फुलां काडटना मोटारसायकली वयल्यान आयिल्ल्या दोगांतल्या एका तरणाट्यान तिच्या गळ्यांतले सुमार 2 लाख रुपयांचे मंगळसूत्र ओडून फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. अन्सार नारंगी अशें अटक केल्ल्या दुबावीत तरणाट्याचें नांव आसा आनी पुलीस फुडलो लेगीत तपास करतात. म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व म्हणून घोषित करात अशी मागणी सेव म्हादय सेव गोवा संघटनेन केला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे हांणी ह्या वाठाराक टायगर रिझर्व करपाक यत्न करपाक जाय, मात सरकार तशें करता कशें दिसना असो आरोप राजन घाटे आणि प्रतिमा कुतिनो हाणें केला. हो वाठार टायगर रिझर्व म्हणून घोषित करूंक ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी घाटे हांणी दिलेली आसा.
वाघ संरक्षित क्षेत्राच्या विशयावयल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर परत एकदा फार पेटयल्यात। जेन्ना सगळे लोक वाघ संरक्षित क्षेत्राक येवकार दितात तेन्ना सरकार उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याक सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दिवन तांकां विरोध कित्याक करता असो प्रश्न करीत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लें आव्हान फाटीं घेवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या। नगर नियोजन खात्या बरोबर हात मेळवणी करून अभयारण्याचो क्षेत्र बदलून हेरान बिल्डर लॉबीच्या घशात घालपाचे सरकाराचे यत्न चल्ला, देखून वाघ संरक्षित क्षेत्राक सरकार विरोध करता असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान केला। मांद्रे नवे पुलीस स्टेशन आणि स्मशानभूमीच्या जागेची पळोवणी आमदार जीत आरोलकर हांणी केली। उपरांत मांद्रे मालात वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या बांदकामाच्या कामाक सुरवात जातली। तशेंच वीज उपविभागीय केंद्राचे उक्तावण चवथी पयले जातले, देखून विजेचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन ताणें उपविभागीय केंद्राच्या बांदकामाची पळोवणी केल्या उपरांत उतर दिलें। साखळे वाळवंटी न्हंये लागसार आशिल्ल्या काजीवाडा आणि बंदिरवाडा ह्या दोन्ही वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता। तशेंच न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडत आसा, म्हणून न्हंयतलो गाळ काडपाची गरज आसा। थळावो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हो प्रश्न विधानसभेत लेगीत मांडिल्लो, तरी आजून योग्य ती उपाय येवजण जाल्ली दिश्टी पडना। न्हंयच्या कडेक संरक्षण वणत बांदपाची मागणी आतां थळावे लोक करतात। कमी वेतन वाडयलां म्हणून कोणाक आंदोलनां करपाची आसात तांणी करची, पूण हातूंत बदल जावचो ना अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान स्पश्ट केलां। 7 वर्सांच्या दीर्घ काळा उपरांत कामगारांचें वेतन वाडयलां। कामगारांची आनी उद्योगाची बाजू स्पश्ट करून हें वेतन वाडयलां। आतां हे कामगाराचें वेतन दर 2 वर्सां उपरांत वाडयतले अशी माहिती ह्या वेळार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू गोंयच्या भोंवडेर आसा। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें फोंडें कवळेच्या शांतादुर्गा देवस्थानाक तशेंच पोरण्या गोंयच्या बासिलिका ऑफ बॉम जेजस चर्चीत वचून दर्शन घेतलें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, तांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत तशेंच हेर मानेस्त तिच्या बरोबर हाजीर आशिल्ले।